नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मांद्र्या सभेचे नेटार सांखळे सभेक 4000 लोकांचे मंचाचे टार्गेट। सभा पोंक करूंक बीजेपीचो नेट। मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपी फक्त माध्यम प्रश्नाचेर सत्तेर येवंक ना। नुस्तेमारी खात्याचे टनांनी किल नुस्तें चल्लें खंय? पोसता टनांनी, विकता किलांनी, गणित जुळना। 10 मिनटांत स्टॉक काबार, पणजेकार हात हालयत घरा। फर्मागुडयेर इंजिनियरिंग कॉलेजीचे हॉस्टेलांत ड्रग्स। क्रायम ब्रांच आनी एएनसीन कॉलेजीचे हॉस्टेलार धाड। इंजिनियरिंगाच्या 2 भुरग्यांक ड्रग्सा सयत अटक। रवींद्र वेळी हल्ल्याचेर अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याचे चौकशी रिपोर्टात धड कांयच ना। सोमारा रिपोर्ट सरकाराक। वेळपाची कागाळ आनी सत्य परिस्थितीत तफावत। गोवा एज्युकेशन बोर्डाचे 12वे परीक्षेचो रिझल्ट ब्रेस्तारा 12 मायाक। सुमार 16,000 भुरगीं बशिल्लीं 12वेचे परीक्षेक। एसएससीचो रिझल्ट 25 मे मेरेन। आनी खेळांत नायके प्रीमियर कप सर्तीत चंदीगडचे मिनर्वा अकादमी वस्ताद। 15 वर्सां पिरायेच्या सर्तीत रॉयल वांगडो उपवस्ताद। खबरो विस्तारान। मांद्र्या सभेचे नेटार शेनवारा सांखळे सभेक भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे 4000 लोकांचे टार्गेट। दुसरे वटेन सांखळेची बीजेपी सभा पोंक करपाक दीस रात वावुरता। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा आपुणूय संघाचोच, मात संघान खंय ताका 2 धर्माची झगडी लावंक शिकोवंक ना। बीजेपी फकत माध्यम प्रश्नाचेर सत्तेर येवंक ना म्हूण पार्सेकारान मंचाक आव्हान दिलें। मांद्रेचे सभे उपरांत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक नेट आयला, जाल्यार बीजेपी सभा पोंक करपाक म्हूण मांद्रेचोच फॉर्म्युला वापरूंक सोदता। मुख्यमंत्र्याची सांखळे मतदारसंघात बिरेस्तारा खासा गुप्त बसकाय जाली। एके वटेन मंच आनी संघाचे लोक घराघरांनी वचून लोकांक माध्यमाचो विशय सांगून सभेक आपयतात, जाल्यार दुसरे वटेन बीजेपी सभा पोंक करूंक सोदता। सांखळे ब्लॉकांतले बीजेपीचे मुखेल कार्यकर्ते आनी समर्थकांच्या घरांनी वचून मंचाचे बसकेक वांटेकार जावचे न्हू म्हूण दबाव घालतात। मंचान आतां मेरेन सांखळेच्या 7-8 हजार लोकांक मेळून माध्यमाचो विशय आनी सरकारान लोकांक कशे फटयल्यात तें समजायलां। 4000 वयर लोक बसकेक हाडपाचें मंच आनी संघाचें टार्गेट। सांखळे रवींद्र भवनात मंचाक मिटींग घेवंक दिल्ली परवानगी काडून घेतिल्ल्यान ही बसका आतां नगरपालिकेच्या ग्राउंडार जातली। त्याच वेळार रवींद्र भवनात 2 खास कार्यक्रम दवरल्यात। उक्त्या माचेर म्हाज्या आंगणात कार्यावळ, जाल्यार मुखेल हॉलांत कथक आनी लावणी जुगलबंदी दवरल्या। सभेचो लोक फुकट लावणे घेतलो म्हूण बीजेपी वाल्यांचे गणीत। संघाचे गोंयचे फुडारी आनी बीजेपीचे खासा करून परिकार पार्सेकारा आड जुगलबंदी पेटल्या। दोगूय एकामेकाक चॅलेंज करीत आसतात। आतां मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा आपुणूय संघाचोच आनी बीजेपी खंय फक्त शिक्षण माध्यमाचेर सत्तेर येवंक ना। आणि इवन फाटल्याय फावटी कोणाचो जर समज आसा की ह्या विशयाचेर तुमकां सत्ता मेळ्ळी तेन्ना विशय असले भ्रष्टाचाराचो प्रचंड मोठो विशय असलो, मायनिंगेतली इरेग्युलरिटीज मोठ्या प्रमाणात असल्यो, SEZची जी लफडी जाल्ली 36 लाख स्क्वेअर मीटर जागा कोणाच्या तरी घशांत घातली ही मोठ्या प्रमाणात असली। हे सगळे महत्वाचे विषय असले, तातूंत हो एक असलो, पूण ह्या एकाच विशयाक लागून आमकां सत्ता मेळ्ळी हे कोणें धरचें न्हय। हांव RSSच्या शाखेर वचणारो मनीस, समजलें? हांव त्या शाखे वरसून आयिल्लो मनीस। हांव अजून आय एम प्राऊड, पूण हांवें थिचल्ल्यान देशाची एकात्मता, देशाचें मोठेपण, देशप्रेम शिकलो। हांव 2 धर्मा भितर झगडी लावपाक हांव शिकूंक ना आनी हांव असली गोश्ट स्विकारचोय ना। उत्तर गोंय टिप्पर ट्रक मालक संघटनेचो अध्यक्ष आनी टागोर स्कुलाचो आदलो विद्यार्थी संदीप परबानूय आमदार प्रमोद सावंताचेर आरोप केला। एक गेट टुगेदर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी काडून स्कुलान आयोजीत केला। पूण हांवें एक स्टुडंट कमिटी काडटले जाल्यार सगळ्या एक स्टुडंटांक एक इन्विटेशन कितें तरी एक न्यूज दिवपाक जाय आशिल्लें, पेपरार कितें दिवन सगळ्यांची जाहीर सभा आपोवन हें करपाक जाय आशिल्लें, पूण तें प्रमोद सावंतान करूं ना। कारण मोजकेच काही आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन ही एक स्टुडंट कमिटी म्हणून कितें केला, जी अजून रजिस्टर करूं ना।
हेजे मार्फत एक फंक्शन फाल्यां ताणें गेट टुगेदर दवरला. म्हाजो एक आमचो पूर्ण हितून आरोप आसा की आमी तांकां विनंती केली की फाल्यां भाशा सुरक्षा मंचाची जाहीर सभा आसा तेन्ना फाल्यां तुमी ते दवरचे न्ही, ते फुडें केन्ना तरी परत करुया आनी सगळे मेळून एकत्रीत एक स्टुडंट मेळून करुया बरें अशें आमी तांकां विनंती केली. जाल्यार तेंच्यांनी ती धुडकायल्या. हेजो अर्थ की तांकां फाल्यां खंय तरी त्या जाहीर सभेक उपस्थिती कमी करपाचो प्रमोद सावंताचो डाव आसा काय कितें असो आमचो हें जाला ताचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नुस्तेमारी खात्याचे पोशिल्ले टनांनी किल नुस्तें चल्ले खंय काय म्हूण पणजेकारांक प्रस्न. लोकांच्या तोंडात सवाय भितर नुस्तें पडचें म्हूण खातें दर्यांतले केजींनी चणकां मोडशे पोसता. नुस्तें पोसता कितलें आनी विकता कितलें ताचें गणीत घुसपालां. शुक्रारा पणजे खात्यान पोशिल्लीं चणकां मोडशे विकिल्ल्या भशेन केले. 10 मिनटांत स्टॉक काबार. जिबेक धार काडून आयिल्ले रिकामे हाताने परत. गोंयांत वर्साक कोट्यांनी टन नुस्तें मारतात, मात मोठमोठे नुस्तें चल्ले एक्सपोर्टाक आनी स्टार हॉटेलांनी. गोंयकारांक करबट भोपशे आनी ताल्ले पेडवे म्हूण विधानसभेतूय बोवाळ जाता. ट्रॉलरवाले आनी नुस्तेकारांक सरकाराची सबसिडी दिवन गोंयकार नुस्त्याक पातीशीर म्हूण बोवाळ. उपाय म्हूण खात्यान नुस्तें पोसून सोसायटी वरवीं सवाय भितर विकपाची म्हूण येवजण काडली. मात त्या येवजणेचें कितें जालां पळयात. नुस्तेमारी खातें सांगता ते कोतान कितले मोडशे आनी चणकां पडपाक जाय आशिल्लीं पळयात. दर्यांतले केजीत खंय 7,000 मोडशे आनी 43,000 चणकांची पिलां नोव्हेंबरांत पोसपाक घाल्लीं. खात्याची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मोडशाची पिलां खंय सादारण 90% जगतात, जाल्यार चणक सादारण 40% साल्वार जावन मोठे जाता. ते प्रमाण मोडशे पडपाक जाय सादारण 6,000 आनी चणकां पडपाक जाय सादारण 17,000. खात्यान विकपाक हाडिल्लीं ती चणकां सादारण अर्द ते 1 किल वजनाची आनी मोडशे किल ते 2 किल मेरेन वजनाचे. म्हणजे सरासरी मोडसो किलाचो आनी चणक पावण किलाचे. हे गणीत केल्यार दर्यांतले केजींनी चणकां पडपाक जाय सादारण 14,000 किल आनी मोडशे पडपाक जाय 6,000 किलो. खात्यान शुक्रारा पयले दिसा विकूंक हाडली फक्त 45 किलो चणकां आनी 250 किलो मोडशे. आमी चणक हाडले 45 किलो आहलो चणक आनी मोडसो आसलो आमचो 250 किलो. मागीर चणक आसली ती आमची काबार जाला आनी बरो सेल जाला. चणकाची रेट आमी 450 दवरली आनी मोडशाची 350 दवरली. सवाय ताजी फडफडीत चणकां तामशे मेळटले म्हूण लोकांनी गर्दी केल्ली. नुस्तें 10 मिनटां भितर काबार. 45 किलो चणक कितें दोळ्यांक उदक लावंक हाडला काय म्हूण आयिल्लो लोक तिडकलो. आतां हो आदलो ट्रॉलरवालो घनश्याम पै कितें उलयता पळयात. तो म्हणटा सरकाराची चणकां खंय मार्केटांत पावतात. इतलेंच न्हय, हांवें आमच्या ग्रुपाकूच एड घाल्ली की मुद्दम नुस्तें व्हरूंक या आमकां. 10:30 अर्द वरान सोंपता तुजें. 10:30 म्हणून टायम दिला पेपराचेर. काल क्वीक नोट्स आहा ताजेर त्या प्रमाणे आमी आयल्या. लायन मातशी कमी जावनी पण हांगा लायन सोंपली. चणाक वचून तुमी मार्केटान खबर काडा. मार्केटान 500 ते 600 रुपयांक ते विकतात. एकूच बायल काय 2 बायलां घेवन बसता. कळ्ळें तुका. हांगासर ते तांकां सवाय दितात आनी ती मार्केटान थंय भरपूर पयशांनी विकतात. आतांच तुम्ही मार्केटान वचा, ती एक बायल सुद्दां बसलेली असता, रास मारलेली असता. हांगा सोंपलें म्हणटा. केश फिशिंगाचेच थंय असता. चणाकां इतली जी आसा पळय ती केश फिशिंगाची. म्हणजे हांचे ते सेटींग. आमकां जर प्रत्येकाक जर 1-1 किलो जर दितात ते जाल्यार तें आसता तें 50 किलो आसता थंय विकपाक. आमी आयले चणाका खातीर. आतां थंयचें घेता 500-500 रुपयांनी. हें गव्हर्मेंटाचें. सरकाराच्या सबसिडी वेले हॉर्टिकल्चराचे कांदे, बटाट, टोमाट आउटलेटा वयल्यान चोरयां हॉटेलांनी पावतले. आतां नुस्तेमारी खात्याचें नुस्तें मार्केटांनी पावंक लागलां म्हूण लोक बोवाळ मारता. नुस्तें पोसूंक खर्च गोंयकारांच्या बोल्सांतल्यान, मात पोसता तितले लोकां मेरेन थेट पावता काय म्हूण लोकांक दुबाव. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. फार्मागुडयेर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे हॉस्टेलांत ड्रग्स मेळटात. क्रायम ब्रांच आनी एएनसीन कॉलेजीचे हॉस्टेलाचेर धाडले धाडीत इंजिनियरिंगाच्या 2 भुरग्यांक ड्रग्सां सयत शुक्रारा अटक केली. फायनल इयराचो विशांत गांवस आनी फर्स्ट इयराचो अरुण सिंग राठोडाक भितर उडयला. ड्रग्स थंय कशे पावतात ताचो तपास चल्ला.
मिनेरांनी फ्रॉड म्हणिल्लो एक्टिव्हिस्ट रवींद्र वेळपावयले कथीत हल्ल्याचे सरकारी चौकशेंत निर्णायक आनी निश्चित कांयच ना. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नायक सोमारा रिपोर्ट सरकाराक दिवपाचो आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण स्वतंत्र साक्षीदार नाशिल्ल्यान रिपोर्टांत निर्णायक अशें कांयच ना. वेळपाची कागाळ आनी सत्य परिस्थितीतूय खंय बरीच तफावत दिसता. कावरे मीन येरादारी आड आंदोलन करपी पंच रवींद्र वेळपान सडा जेलीत आपल्याचेर हल्लो जाल्लो म्हूण कागाळ केल्ली. जेल अधीक्षक एल्विस गोमसाच्या चौकशेंतल्यान सारकें कांयच सापडूंक नाशिल्ल्यान सरकारान जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायकाक परत चौकशी कर म्हूण सांगिल्लें. दुसरे चौकशेंतूय निर्णायक अशें कांयच मेळूंक ना. सुत्रां कडल्यान कळ्ळां तें अशें. स्वप्नील नायकाच्या रिपोर्टांत निर्णायक कांयच ना. रवींद्र वेळपाचे आरोप सिद्ध जावपा सारके पुरावे नात. स्वतंत्र साक्षीदार नाशिल्ल्यान रिपोर्टांत निश्कर्शाक अडचणी. वेळपाची कागाळ आनी चौकशेंतल्या म्हायतीत तफावत. वट्ट 32 जाणांची जबानी घेवनय ह्या रिपोर्टांत ठोस निश्कर्श येना. 2 दोतोर, 30 कैदी आनी जेलीच्या स्टाफाच्यो जबान्यो घेतिल्ल्यो. सीसीटीव्ही आशिल्ली जाल्यार खंय सगळें सोंपें जावपाचें. जेलीत सीसीटीव्ही आसून चलना. हे केशीच्या निमतान घडये जेलींतल्यो सीसीटीव्हीच्यो गजाली जाग्यार पडूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोवा एज्युकेशन बोर्डाचे 12वी परीक्षेचो रिझल्ट बिरेस्तारा 12 मायाक जाहीर जातलो. बोर्डाचे अधिकृत सुत्रांनी माहिती दिली. सुमार 16,000 भुरगीं हे फावट 12वीचे परीक्षेक बशिल्लीं. एसएससीचो रिझल्ट चडांत चड 25 मे मेरेन जाहीर जातलो म्हूण बोर्डाची सुत्रां सांगतात. घेवया एक विराम.